काल एक डिस्टर्बिंग अशी न्यूज आयली की जे आमचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई सदांच सांगताले की हे सरकार सब स्टँडर्ड माल हे करता प्रोक्युअर करता टू डिस्ट्रीब्यूट अंडर पीडीएस पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम. हाच्या पयलीं आमच्या अध्यक्षान उक्तार हाडिल्ले विधानसभे भायर आनी विधानसभे भितरूय तूर दाळ प्रकरण कशें जाल्लें गाजिल्लें ताचे नंतर सरकाराक कारवाय करची पडली, विजिलन्सा पर्यंत केस गेली आनी कांय लोकांचेर एक्शनूय जालें. तरी आमकां अक्कल येना. काल पयर गोवनाचेर बातम्यो आयल्या, प्रुडंटान न्यूज दाखयल्ली आसा की तांदूळ जे आसा जे आमचे जे सिव्हिल सप्लाय मंत्री आसा बाब रवी नाईक ते म्हणटाले की हम बिर्याणी रायस देंगे. म्हणजे अंडर पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन तांदूळ काही महिन्या पयलीं इन्स्पेक्शन केल्लें गुदांवाचें आनी सांगिल्लें की बिर्याणी रायस आमी प्रोड्यूस दितले म्हणून अंडर पीडीएस पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम. पूण हातून एक आतां स्पश्ट जावन येता की काल जे तरेन किडे सामके पडिल्ले तांदूळ जे दिल्यात फेर प्रायस शॉपांतल्यान, हातून एक स्पश्ट जाता की सरकार जे मुख्यमंत्री म्हणटा हे सरकार आपल्या अंत्योदय तत्वाचेर चलपी सरकार. हाजे कितले मुख्यमंत्री सरकार एक बीजेपीचे सरकार अंत्योदय तत्वाचेर काम करता हे पीडीएस हांवें स्पश्ट जाता. म्हणजे बारीक लोकांक जे तांदूळ दितात तुमी, जे पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन तुमी दितात, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनेंत दितात, हे सगळे तुमी कुशिल्ले तांदूळ म्हणजे किडे पडिल्ले तांदूळ जे नॉट इवन फिट फॉर एनिमल कन्झम्पशन, ह्युमन बींग सोडाच, तुमी असले आतां दिवपाक लागले. फेर प्रायस शॉपाचे एसोसिएशनाचे जे अध्यक्ष बाब हेनरी क्रॉस हाणें म्हणलां की कितलो तांकां आतां माल अशें येवपाक लागला, त्या भायर प्रधानमंत्री तांचे जे गरीब कल्याण योजना जी आसा ताजे पयशे तांकां येना म्हणून, जे फ्री डिस्ट्रिब्युशन करपाचें आसता. एक तर तुमी पयशे दिनात, दुसरे फावटी तुमी जे माल प्रोक्युअर करतात हो तुमी सब स्टँडर्ड माल प्रोक्युअर करतात. तुमकां ह्या करपा खातीर मतां मारिल्ली काय लोकांनी? 3 सिलिंडरां दिता म्हणून तुमी फटयलेच. तशे तरेन तुमी 14 आनी 15 लाख दिता म्हणून लोकांक फटयले. तशें हांगा तुमी गोंयांत 3 सिलिंडरां दिता म्हणून लोकांक फटयले. आतां दिवपाचें अन्न, जे गरीबाक तुमचें अन्न आसा तेय तुमी किडे पडिल्ले दितात. आमी आज एक पत्र बरयलां चीफ सेक्रेटरीक, नॉट ओन्ली रेजिंग द इश्यू, पूण ताका आमी कांय सोल्युशनां दिलां कितें करपाक जाय. कारण गोवा फॉरवर्ड पक्ष बाब विजय सरदेसाई नेतृत्वा सकयल वी आर प्लेइंग अ रोल ऑफ अ कन्स्ट्रक्टिव्ह ऑपोजिशन. म्हणपा नाका की आमी फक्त टिका करतात. आमी जे लॅप्स आसा ते दाखोवन दिला आनी कितें करपाक जाय हाजेर आमी एक डिटेल्ड लेटर रिगार्डिंग टू द मेस इन द सिव्हिल सप्लायज इन द पब्लीक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम आमी चीफ सेक्रेटरीक बरयल्ली आसा आनी ताजेर आमी मागला की हाजेर कारवाय जावंक जाय. अकाउंटेबिलिटी हॅज टू बी फिक्स्ड आनी हाजेर आमी फॉलोअप करतले. आमचे अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाई येणाऱ्या विधानसभा सेशन जे आसतले जुलय म्हयन्यात थंय आमी काडटले आनी जे आमी पत्र केलां हाजेर आमी आतां मुखार आरटीआय बिरटीआय घालून वी विल कीप फॉलोइंग द मॅटर. कारण बारीक लोकांक जे मुख्यमंत्री म्हणटा अंत्योदय तत्वाचेर जर बारीक लोक आसा पळय तांकां आमी ह्या सरकाराक फटोवपाक दिवचे ना. जे अन्न तुमी खावपाक दिता ते सारकें दियात. दिवपाक जर जायना जाल्यार कशें तांकां लोकां पर्यंत तें बरें अन्न पावोवंक जाय, झगडूंक जाय, ते आमी गोवा फॉरवर्ड पक्ष झगडटले आनी लोकां पर्यंत बरें अन्न, बरें तांदूळ पावपाचो जे हे पावोवंक जाय गोवा फॉरवर्ड पक्ष सरकारा फाटल्यान लागून करून घेतलो.